कुणय मानशेर जायते एक्सिडेंट जाल्यात। ब्रेस्तारा 2 ट्रकांमदी एक्सिडेंट। सुदैवान कोणाक काय जालें ना, मात हो रस्तो धोकादायक जाला। कुणय बायपासाचे काम पुराय करून बेगोबेग दोनूय लेनी सुरू करचे, ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले म्हूण थळाव्यांची शिटकावणी। आणि हांगासर कितें आहा, प्रत्येक वेळा हांव आवाज करीत आसा, गेली कितलीशीं वर्सां जालीं की बेगीतल्या बेगीन जो आमचो बायपास वयर रोड आहा तो बेगीतल्या बेगीन तेचें काम करचें। आणि ऑलरेडी सगळें तेचें जाल्लेलें आसा की आमचो गव्हर्मेंट जो आहा तो डिले करता। कित्याक डिले करता तें म्हाका खबर ना। हांव आमच्या गोवा राज्याच्या मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की जाता तितलो बेगीन हो जो आमचो कुणयचो बायपास जो रोड आहा तो बेगीतल्या बेगीन आमकां कंप्लीट करून दिवचो। अशेंच जायत जाल्यार आमचो परत एकदा विचार आहा की आमी परत रोड ब्लॉक करपाची आमची तयारी आहा। प्रत्येक वेळार सांगता कितें तरी प्रॉब्लम आसा, अशें इश्यू आसा, गॅसा पायपलायन आसा, पूण कितें आहा तें तुमी सॉर्ट आवट करता न्हू। हांगासर हो पयलोच एक्सिडंट न्ही, जाल्यार हांगासर जायते खेपे एक्सिडंट जाल्या। आणि फाटीं एकदां जेन्ना हांगासर एक असो सिरियस एक्सिडंट जाल्लो तेन्ना गांवच्या लोकांनी हो रस्तो लेगीत बाकीच्या खातीर बंद केल्लो। तेन्ना सरकारान थारायल्लें की जो वयल्यान रस्तो आसा, जो आतां सद्याक 1 वे आसा, तो 2 वे करचो आनी तो वायड करून थंयसरल्यान जे दोनी वटेनचे ट्राफीक आसा ते लोक चालू करतले म्हणून। पूण खंय तरी तें काम मदींच बंद जालें। ताजे मागीर हो इन्सिडन्स एक परत काल एक हांगासर कुणय मानशेर घडलेलो आसा। ताजे मागीर जे कुणय गांवचे सरपंच आसा तांच्यांनी आमचे कडेन संपर्क साधलो तर आनी तांचें म्हणणें आसा की हे जे वयले बायपासाचें काम जे बंद आसा इतलो तेंप ते तेंच्यांनी सरकारान परत चालू करचें, जाणे करून अशा तरेचे जे अपघात हांगासर कुणय मानशेर जाता ते जावचे न्हय म्हणून। आणि जे सरपंच आसा तांच्यांनी सरकाराक परतून एकदां शिटकावणी दिल्या की जर ते वयले काम जर बेगीनच्या बेगीन चालू जायना आनी जर अशा तरेचे हे अपघात हांगासर जायत रावले जाल्यार ते परतून एकदां हो जो रस्तो आसा ते सगळे गांवचे लोक हांगासरलो जो रस्तो आहा तो ते आडयतले म्हणून। प्रुडंटा खातीर कुणय मानशे वयल्यान हांव स्वप्नील तारी।